नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया बिमलाचे सांसव। हे हांवें 10 बिमलां घेतल्या। बिमलां बरी उदकान धुवन घेतल्या आनी ताजे हांवें कुडके करून घेतल्या। बिमलाचो असो देठ काढून घेवपाक जाय। अशे हांवें मदल्यान कुडके करून घेतल्या। अशे कापून घेवपाक जाय, कुडके करून घेवपाक जाय। बिमलांक थोडेशे मीठ लावन घेता। बिमलांक मीठ लावन घेवया। सांसव करपाक थोडी मिरसांग वाटून घेवपाक जाय। ही हांवें 1 वाटी सोय घेतल्या। पाव चमचो घालता हळदीची पावडर। अर्धो चमचो घालता मिरचीची पावडर। मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। थोडोसो हिंग घालता वाटपाक। हातून उदक घालून बारीक वाटून घेवया। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। तातून हांव 1 चमचो तेल घालता। अर्धो चमचो सासवां घालता। थोडोसो हिंग घालता। तातून हांव 8-10 मेथीचे दाणे घालता। मेथी तुमकां नाका जाल्यार स्किप केल्यार जाता। तातून घालुया बिमलां। बिमलाच्यो हांवें फोडी करून घेतल्या त्यो घालता। बिमलाच्यो फोडी तेलान मातशे तळसून घेवपाक जाय। तातून थोडेशें उदक घालता। अर्द वाटी उदक घालता। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। बिमलां शिजोवन घेवपाक जाय। पळोवया बिमलां शिजल्या जाल्यार। बिमलां शिजली तातून हांव गोड घालता। हे हांवें अर्द वाटी गोड घेतला। तातून घालता ग्राइंड केल्या ती मिरसांग। थोडे उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। मिरसांग घालून ढवळून घेवया। थोडेशे मीठ घालता। मीठ हांवें पयलीं बिमलाच्या फोडींक लायिल्ले ताका लागून कमी घातला। ढवळून घेवया। आता हाका बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। सांसव बरें खतखतपाक लागला। गॅस हांव बंद करता। पळयात बिमलाचे सांसव तयार आसा, रेडी आसा। सामके रुचीक लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा। तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राइब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरें करू।